गोयच्या साहेबाविषयी सुभाष वेलिंगकरान केल्या स्टेटमेंटाक लागून राज्यातल्या क्रिस्ताव भावांनी नाराजी उक्तायल्या। गोयच्या साहेबाची डीएनए चाचणी करची अशें स्टेटमेंट सुभाष वेलिंगकरान केल्ले। देखून धर्मीक भावना दुखयल्ल्यान राज्यातल्या क्रिस्ताव भावांनी सुभाष वेलिंगकर आड कागाळ नोंद केल्या। गोयचो साहेब सेंट फ्रांसिस झेवियराच्या अवशेषांची डीएनए चाचणी करची अशें स्टेटमेंट कांय दिसा पयलीं सुभाष वेलिंगकरान केल्ले। देखून गोयच्या क्रिस्ताव भावांनी एकठांय येवन वेलिंगकराच्या ह्या स्टेटमेंटाचेर नाराजी उक्तायल्या। फातोर्डेच्या थळाव्यांनी वेलिंगकरा आड फातोर्ड्या पुलिशेंत जाल्यार हरमलच्या क्रिस्ताव भावांनी मांद्रे पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या। तशेंच मंत्री अलेक्स सिक्वेरानय वेलिंगकरान केल्ल्या स्टेटमेंटाचेर आपली प्रतिक्रिया दिल्या। तो सुभाष म्हणटा तो कितें पोतून एक रॉंग स्टेटमेंट करता आमच्या क्रिस्तावांच्या आमच्या देवांचे। हे म्हणटा तुका तर तू हिंदू भाव आमचो, आमी तुका रेस्पेक्ट करता, ओके। तुका आमी सांगलो ना आमगे देवा मोग कर म्हूण, तुका तर फुशिना आमच्या देवा मानपाक, ते तुगे ओन प्रॉब्लम। बट आमगे देवाचेर तू एगेन्स्ट उलय नाका। आमी तुका सांगलो ना आमगे देवा मोग करूंक, सो तुका एगेन्स्ट ना। बट हांव मागता आमच्या गोंयच्या सीएमान एक स्टेटमेंट केल्लो की खंयच्या रिलिजनाचेर कोण उलयता तेजेर आपूण एक्शन घेतलो म्हूण। सो मागता आमच्या गोंयच्या सीएमा कडेन तेजेर एक्शन घेवपाक। हो सुभाष म्हणटा तेका आतां म्हाका दिसता 75 वर्सां जाली। तू इतली वर्सां 75 वर्सां पासून तू खंयच्या गोलीन आसलोलो, तू खबर आसना गोंया सान फ्रांसिस आहा म्हूण। तू आनी हांव आमी दोगांय जल्मोच न्हू पयलीं गोंयचो फ्रांसीस गोंयान आहा। सो तू जल्मान येयलो, आमी जल्मान गेले, आमकां सगळ्यांक खबर आहा गोंयचो साहेब आमच्या गोंयान रावता म्हूण। आख्खे इंडियेक आख्खे वर्ल्डाक खबर आहा, ओके। So itli वर्षा तो हुई आलो बाबा। Mr. Wellingker has been constantly hurting the sentiments of the Catholics. Now this time what he said has deeply pained us. Not only pained people from Goa, but from India and all over the world. Now he talks about DNA test. It's such a foolish thing, and he being a teacher saying some such rubbish, some harsh statements doesn't seem to be a mature person. But I'm sure that he's not the only one. There's a force which is guiding him from behind. पण आता वो सुभाष वेलिंगकर जो आसा, आमी नको वो कित्याक लागून उठला आनी कित्याक लागून आमच्या गोंयच्या साहेबाचे सा फ्रांसिस शावेराचें नांव कित्याक पिड्यार करता तो एकलो जेजू जाणा आसतलो। कित्याक आमी केन्ना कोणाचो वायट करूंक ना आनी केन्ना वायट आमी कोणाचें उलोवंक ना। आनी आतां ताची कूड उक्ती जावपाची आसा। कितलो आख्ख्या संवसाराचो लोक हांगा येवपाचो आसा, जाल्यार वो कित्याक लागून अशी नाका जाल्ली उतरां उलोवन नाका जाल्ली मेसेजी दिवन कित्याक गोंयच्या साहेबाचें नांव कित्याक पिड्यार करता हें आमकां कांय समजना। आमी इतलेंच म्हणटा तुमचो धर्म तुमी सांबाळा, आमचो धर्म आमी सांबाळा, पूण लास्टाक आमी सगळे एक। I have to admit that I know Mr. Wellingker personally. I hold him in high regard. I do not know what has provoked him into making such a statement. To me, he is otherwise a thorough gentleman. Something must have provoked him. And but this is not our first time. He had done it earlier also. No, I agree. I have not said he's not done it earlier. But something must be some return must be there. That's why he's come out with this statement. Seeking a DNA, you feel that? That is a way of saying. That is a way of saying. What do you do DNA, and what are you going to achieve with the DNA? What are you trying to say? You're trying to study his parentage of family history. What are you going to do with the DNA? I don't think the government is quiet on that. The complaints have been filed. I'm confident the government will act on the complaints. Bureau Report, Gomantak TV.